भायल्या राज्यांत अडकून उरिल्ल्या लोकांक आपल्या राज्यान येवपाची जरी मुभा किंवा निर्णय केंद्र सरकारान घेतिल्लो आसा तरी आसतना जे गोंयकार आमचे पुण्याक जे शिरकून उरल्या, कारण म्हाका पुण्याच्या आनीक 45 भुरग्यांच्या ग्रुपान तांचो एक गट आसा, तांणी म्हाका फोन केल्लो आनी तांणी सांगलें आमी एक 40-45 भुरगे आसा हांगा ते IT क्षेत्रांत काम करता, त्याच बरोबर असे कित्येक जाण ते अडकलेले आसा, तांकां गोंयान येवपाक कांयच ट्रान्सपोर्ट ना, तांकां ट्रान्सपोर्टेशन सुविधा कांयच गोंयान ना आनी गोंयच्यान थंय वचून हाडपूय योग्य ना की प्रत्येकाचे पेरेंट्स किंवा कोण फ्रेंड गेले आनी हाडले, हे योग्य न्ही. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की ज्या पद्दतीन सी फेरर्सांक जशें हाडल्या मुंबयच्यान गोंयान, तशें पुण्यान जे गोंयकार शिरकून उरल्या तांकांय गोंयान हाडपाक सरकारान पावलां उखलची. हांवें ह्या बाबतींत चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां ईमेल आजूच सकाळी घाला, तेजो गव्हर्नर चीफ सेक्रेटरी हांकां हांवें ईमेल घालून ही जी बाब आसा ती कळयल्या, हो जो प्रॉब्लम तांकां, कारण ते पूर्ण संभ्रमान आसा, तांकां घरा येवनशें दिसता, कारण पुण्याक कोरोना खूब वाडिल्लो आसा आनी ते सुरक्षीत आपल्या घरान आसात, म्हणजे थंय ते लॉकडावन करून आपल्या वर्क फ्रॉम होम करतात. म्हणून तांकां बेगितल्या बेगीन केन्ना गोंयान येता अशें जाला, तांच्या घरा येता अशें जालें, घरच्यां कडेन येता अशें तांकां जाला. म्हणून हांव मागता की कितें तरी उपाय करून तांकां हाडचे. जर शिवसेनेक परमिशन गोंय सरकारान दीत जाल्यार आमी सुद्दां बसी धाडून तांकां हाडूंक शकता किंवा तशें प्रोविजन आमी करूंक शकता. म्हणून हांव चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन व्हिडिओ मार्फतूय मागता, कारण हांवें ईमेलूय केल्ली आसा, पूण व्हिडिओ मार्फतूय मागता की तांणी हाजेर बेगींतल्या बेगीन कितें तें डिसिजन घेवचें आनी ह्या भुरग्यांक दिलासो दिवचो.